सगळे आमचे हांगा लिडर आयिल्ले आसा. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब वसंत नायक गोपी म्हणटा ताका आमी, आमचो वास्कोचो बाब नंददीप राऊत, वास्कोचो लिडर आमचो तो एक्स चेअरपर्सन. मागीर आमचो एक्स काउन्सिलर आनी चेअरमॅन ऑफ BC काँग्रेसीचो आख्खे गोंयचो बाब नितीन शरद चोपडेकर. आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑल द वे फ्रॉम पोंडा आयला, आपणाची फूल ब्लॉक टीम घेवन, ताका खूब आभारी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब राजेश वेरेंकार. आनी वी लूक एट हिम एज द फ्युचर MLA ऑफ पोंडा. आमची सिनियर मोस्ट दोन महिला, what I recollect is right from the time म्हाका दिसता when श्रीमती लेट श्रीमती सुलोचना कटकर प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्नाच्या आमची ताई बाई शांती फ्रॉम मोर्मुगांव आनी आमची बाई उर्मिला मॅडम फ्रॉम दाबोलीम आनी आमची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. सगळे लिडर आमचो बाब न्यूनीस आसा, सगळे आयिल्ले. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पत्रकार भाव सगळ्यांक तुमकां तुमी टायम काडून शॉर्ट नोटिसाचेर आयले म्हणून. सो आयज हें ऑफिस ओपन करपाक म्हळ्यार आफ्टर लोकांनी आमकां पार्लमेंटान धाडले करूंक, सो आमी एक 0 hour म्हूण स्टार्ट केला मडगांव कलेक्टर ऑफिसान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान, वेनसडे आनी थर्सडे. आनी आमी पळयलें की ह्या सायडींतले खूब लोक मडगांव येता आनी ट्रॅवल करचें पडटा. सो ती आमी तांकां त्रास जायना जावपाक हें हांगा ऑफिस ओपन केलां. सो दॅट ह्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मोर्मुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्ताली, ते आमच्या ब्लॉकांक हेल्प जातलो. प्लस त्या महिलांक, युथांक आनी लोक पळय येता तांकां एक आदार जातलो. हांगच्यानूच आमकां तांचे कितें कामां आसा ती सगळीं हांगच्यान करपाक जाता. सो दीस इज द मेन रिजन आमी एक डिसिजन घेतलें. इट वॉज लॉंग ओवर ड्यू, but finally today we have opened so that people can avail of whatever we can help, and the Congress party can also reach out to the people. So this was our main reason for connecting with the people. Sir, Captain, we are seeing that there is a huge war going on between Congress and Aam Aadmi Party now. Elections, ZP elections, all these things will start. So how do you look at the future strategy for the Congress, or are you going to go for an alliance? Previous alliance was there. See, the answer lies in this constitution. I mean, Muddam, this we have brought from the parliament. I carried it all the way from Delhi to here. की आयज तर आमचो देश, आमचे भारत देश तर एकवटान रावले सगळे. It has stood the test of time. Different religions, different regions, languages, caste, creed, cutting across everything, आम्ही एकवटान रावल्या. This is the beauty, unity in diversity म्हणटा पळय ते. So elections will come, elections will go. It is the ideology by which you live, and the ideology for which the Congress party is known, सगळं inclusive ideology. So तुवें पळय म्हणा between Congress आप, it is not a fight between two parties, the fight for the ideology and saving the country and its integrity. That is the main fight. आमी दाखयला की लास्ट 11 वर्सांची जी अख्ख्या भारतान कसली रूल आयिल्ली आसा BJPची, ऑलवेज डिवायसिव. मणिपुराक पळय कितें जालें तें, आसाम, Punjab, everywhere there are problems. Tamil Nadu they are trying, Bihar they are trying. When Pradhan Mantri himself makes a statement in Bihar, jenna tanche thode laborer mehle, Tamil Nadu, unfortunate, very sad. But he is pitting, he is using the deaths of the poor laborers to pit the people of Bihar against the people of Tamil Nadu. Prime Minister an करपाचें न्ही, पण सरकारान एकवटान करपाक जाय. So finally, when we say opposition has to come together to defeat this divisive rule of the BJP, and jenna Aam Aadmi plays contrary to that, आमकां दुख लागता. कित्याक लोकसभान आमी बराबरी लढाई केली, बराबरी काम केल्लें.
सगळे कार्यकर्ता आपणाचे एफिलिएशन विसरून बराबरी येऊन डिसायसिव्हली वी डिफिटेड द बीजेपी, वी ओव्हरकेम द मनी पॉवर. आणि जेन्ना अशे when their leader convener comes to Goa and starts attacking the opposition party, he starts attacking the president of the Congress party. Now given Amit Patkar and Kite, that means he has come with an agenda. Who is ruling? BJP is ruling. From 2012 they are ruling. Destroy केल्ले आसा आमचे जमनी बिमनी सगळे न्हंयो गेल्यो, आमचे पर्यटन काबार केले, सगळे काबार केले. And instead of questioning and attacking them, you are attacking the Congress party, opposition party. So this is where we also appealed to the people who believed somewhere in our rethink. It is time to come together. What we had come together is India bloc. I think so there are efforts by certain leaders to break away. I mean, we can't help it. In Bihar, सगळे एकवटान आयल्यात. आणि सगळं एकवट जातकूच नोटिफिकेशन एस कम, सगळ्यांचे गठबंधन झाले, इंडियाचे ब्लॉकाचे झाले, एनडीएचे झाले, आणि ताजे उपरांत सगळे तिकीटी डिस्ट्रीब्यूट जावपाक लागल्यो. ताजे उपरांत केजरीवाल सेज नाव आय एम एंटरिंग बिहार. व्हॉट डज इट मीन? नो ऑर्गनायझेशन, नो प्रिपेरेशन. दॅट मीन्स टू स्प्लिट द वोट. एम्पली क्लियर. जे हरियाणान केल्ले, गुजराताक केल्ले, दिल्ली गेला तर ते जातले. So where are, what message are we sending to the people? So we are appealing to the people, remain together. We are appealing to all opposition parties, come together. Captain Khalid, there was an incident where there was a blast and people died. So such incidents are happening. You think there should have been more precautionary measures, but or there should be a watchful eye on all these kind of dangerous projects that are happening? See, this again shows that आता हांगा जालां एक्सप्लोजन. थोडे महिने पयलीं वेर्ना जाल्लें, ताचे पयलीं सालसेतान जाल्लें, वेर देर वॉज एक्सप्लोजन, वेर एम्युनिशन, आर्म्स एंड एम्युनिशन फॅक्टरी थंय जाल्ले. एगेन वेर्ना जालें तांचे. आनी आतां काल जाला रासय लवतली. It is good that collector said there will be an inquiry, but I raise strong objection to the statement of the collector that it was not an explosion. If you are doing an inquiry, leave it to the inquiry to come out whether it was explosion or it was fire. Fire will also come after the explosion. If there was explosion, it raises serious questions. What was there? So I felt very sad, and I will convey it to the collector that ruling out explosion, or you say you have already conducted an inquiry, no more inquiry. Why are you setting up an inquiry committee? Are you under pressure? Because I know this collector, she is very upright, very straightforward, and a statement coming from her, that means there is some pressure on her to make that statement. And our information is saying that some cabinet minister is having some business links, and this, if inquiry is being set up, they should inquire. But they are separate career. Occasion asa is celebrating coming together of our Congress party, the 4 constituencies, a deeper connection with the people of Mormugaon Taluka. So anything now, since you opened the office in Mormugaon, anything is there for Mormugaon people, any message that you want to give? Because you've been like a very popular figure for South Goa, you're able to address issues across Goa. So what is your message for people of Mormugaon when we're looking at elections ahead, maybe the municipalities, LP, assembly? So how strong do you think Congress will stand in Mormugaon Taluka? Especially when people call it the BJP, fortress and all those things. How do you look at it? But last जी आम्ही सांगल्यात 13 वर्सांची रूल BJPची गोंया has been full of corruption, destruction, nepotism, unemployment सारखी at its peak. तुज्यानंतर ब्रायब दिवपाक जाताले जॉब मेळटा. अरे कोणा कडेन पयशे आसा जाल्यार तो जॉबूच घेवपाक ना, तो बिझनेस स्टार्ट करतलो. आणि जे बाबडे लोन काढून बिझनेस स्टार्ट करता, इन्क्लुडिंग टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट और कोण गाडे चलयता, तांचेर तुम्ही नोटीस धाडटा, तांकां थ्रेटन करता. आता स्कीम काढल्या, माझे घर,
आयज पळय न्यूजपेपर आयलांचे आमी सांगुल्लें सरकारा कडेन कांय डेटा नाशिल्लो खंयची घरां लिगल इलिगल रेग्युलर इलिगल असो पळय ती आयज तांणी फॉर्मां दिल्यान भरून दिया म्हण आमचें घर इलिगल म्हणून म्हणजे आतां ते डेटा कलेक्ट करतले सरकार आनी ते लोकांक मागीर ब्लॅकमेल करतले सेम जाल्लें EHN आमचो एक बरो काँग्रेसीचो डाबलीचो लिडर आसा हांगाच बसला ताणें म्हाका फोन केल्लो EHNच्या टायमार की EHNचे कितें आयलां ते फॉर्म दिता आनी हांवें एका पंचायत डिपार्टमेंटाच्या टॉप ऑफिशलाक फोन केलो वॉट इज दीस तो म्हणपा लागले आपूण सारकें सांगता हातूंत लोक फसतले म्हणपा लागलो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना इलिगल घर आनी ते EHNचे नंबर सगळे बरोवन दिले की म्हजें घर इलिगल आनी फोटोय काडलो ते कैदी आसा तशें तांचे बाबड्यांचे फोटो काडले आयज तांचे कडेन डेटा आसा आतां ही सेकंड स्कीम काडल्या कोणाचें चुकलां जाल्यार हातूंत भरून घाला आनी फाल्यां कोर्टान तर केस पिड्डेर जाली बिकॉज आय बिलीव कोणे तरी ऑलरेडी कोर्टान गेल्या हय आनी ती तर केस भायर पडली जाल्यार सगळ्या लोकांनी जी फॉर्मां भरून दिले ते बाबडे त्रासान पडले जे लोक आदी सान रावता इतली वर्सां जाली 70-80 वर्सां जाली तांकां हेल्प करचे सुवातेर आयज तुमी तांकां त्रासान घालता दिस इज अ वे ऑफ BJP टू फूल द पीपल तांकां त्रासान घालपाक सो ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक इतली वर्सां जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो केन्नाच आम जनतेक एक आम सादारण गोंयकाराक केन्नाच एक रातची म्हणजे अशी धमकी नाशिल्ली सुशेगाद वचून न्हिदतालो ताका एक खबर आशिल्ली की सरकार केन्नाच त्रास करतना सरकार सदांच म्हज्या बरोबर रावतलो हो म्हजो सरकार म्हणटाले बट हो पळय आसा तो कसलो सरकार म्हणया करप्ट सरकार धमकी दिवपाचो सरकार फॉल्स केसी करपाचो सरकार सो वी वील थ्रो सो दीस सगळे आमी आयज जमा जाल्यार इट इज अ प्लेज टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका आनी अक्रॉस गोवा आमी आतां सगळ्याक वेतले टू गिव देम दॅट एश्युरन्स आमी तुमच्या बरोबर आसा वी वील कम क्लोजर नॉट ओनली ड्युरींग इलेक्शन टायम इलेक्शनां इतली वेतली बट वी वील स्टँड बाय यू इन ऑल टायम्स स्ट्रॉंगर येस Alliance or no alliance, how confident? This is for our party leadership to take a decision. Yeah, but how confident the next 2027 assembly the Congress government is going to form the government party? I can tell you as a arm Goinkar and as I travel across Goa, south जावन north continue जावन travel करीत आसा, I can get a feeling. आमकां बदल जाय म्हूण ते यू कॅन हियर द सायलंट नॉयज आय वील से इट इज अ सायलंट नॉयज which is coming from the people आमकां बदल जाय तो बदल येतलो Captain, after Ravi Naik's demise, any plans of Congress in Ponda? Because Rajesh Verekar yello 100% last time the candidate allo so any हांवें सांगलां कितें द लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते पास्ट आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा हांवें that is the confidence we have in this leader so it is for the party leadership to discuss and accordingly decide दिल्ली तिकीट जाल्यार राजेश दितले सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो देर इज नो डावट अबाउट इट देर इज नो एम्बिग्विटी हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना देर इज नो आय एम व्हेरी क्लियर आय ऑलवेज से if your values decision making is very fast माझ्या हातून आमचो लीडर जो लीड करता थंय मिस्टर राजेश वेरेकर बट लेट द पार्टी लिडरशीप आमचो प्रेसिडेंट आसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा AICC इंचार्ज आसा आनी अलॉंग विथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन शुअर दे वील टेक अ डिसिजन कॅन्डिडेट आसता 100% सर फायनली लेट श्री रवी नाईक कोणाचो आमचो न्ही आयज तांचे कडेन सरकार कोणाचो हो नाव राम के वास्ते बट व्हरताना दुसऱ्याकूच व्हेले आमचो सरकार पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचो गोंयचो सावथ गोवाचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीस कित्याक आयज ताणें एक उतर दिल्लें जेन्ना आमी भोंवताले जेन्ना आमचे लोकसभेचे इलेक्शनाक
तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां ही जिविताची 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो पूण आज आमकां गमन येता की जे आज एक उत्तर दिल्लें ही सुविधा आज हे ऑफिस ओपनिंग केलां ही एक सुविधा मुर्मुगांवच्या लोकांक जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मुर्मुगांव वास्को दाबोली आनी कोर्ताली हांकां की ही सुविधा मेळटली कित्याक आमकां फॉर लास्ट 3 years लोक आमकां म्हूण सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे आमकां ऑफिस ना ऑफिस दिया but finally the dream has come true and it will help all the Congress workers as well as a lot of constituents where voters also because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Murmugaon Taluka. See, जायते आसता लाडली लक्ष्मी आसता the housewife. There are a lot of things लोकांक दिसता कितें लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करची म्हूण ना जाल्यार जावचें ना सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP कॅन सायन फॉर एनी हाऊसवायफ लाडली लक्ष्मी जायत्यो स्किमी आसा सी ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांक मेळटली आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो आनी जे लोक भियोन आसा आज मुर्मुगांव तालुकाक भियोन आसा ते तांकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी त्यांच्या फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून एनीथींग वॉट एवर हॅपन वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ मुर्मुगांव तालुका आनी तांकां सांगलां सदांच आमी कितेंय जावं आमचो कॅप्टनूय आसतलो तशेंच आमचे जायते लिडर आसा आमचो बाब नंदा आसा हांगा वास्को तशेंच बाब गोपी तशेंच आमचो बाब नितीनूय आसा आनी जायते हांगा लिडर आसा वास्कोचे जे मुर्मुगांव तालुक्याचे जे आमी सदांच लोकां बरोबर कसलें कितें जालें जाल्यार we will be there and I appeal to people once again to come and use these services of our South Goa MP and we will be with you all. Thank you. आज आमचे काँग्रेसीचे ऑफिस जे MP कॅप्टन विराजो बाबान केल्ले आसा जायतीशे आमचे प्रश्न आशिल्ले की एक ऑफिस जाय सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जाले रोखडे ऑफिस जाय पूण ते जावंक पावना खंय तरी खंय सकलोर आडखळ जाताली आनी जायते कडेन जायत येयल्ले तें सो आमचे काँग्रेसीचे जे लिडर जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज सगळें पुरो जाल्लें आसा आनी एक आमकां ऑफिस मुर्मुगांव तालुक्याक जशें सवय बाबान सांगलां सगळे कार्यकर्त्यांक केन्नाय येवपा जाता केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता कॅप्टन आसतलो आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना MPच्या आमकां मुर्मुगांव जशें वास्को कुट्टाळी दाबोली जे मार्जीन मेळना ते प्रमाणे तेज्या डबल नो ट्रिपल आमकां मार्जीन हे पाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात जावं वोट चोरी आसा जावं जायतीशे आमचे आतां हे गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे हाटोहाट जे आमी फॉलोअप करता तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा बाकीचे आमचे लिडर आसात काम करीत आसा की ते म्हणटा कितें आमचे थोडे काम जायना काम चलना तेंच्यांनी हांगा मुद्दम येवन आपली कामां जी आसा कॅप्टना कडेन मांडपाची सावयून सांगलां सिनियर सिटीजन जावं गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं जायतीशी स्किमी आसा त्यो हांगा येवन सायन मारून घेवपा जाता आमचे वास्कोचे नंददीप बाब उराल्यो आसा बाब तशेंच नितीन आसात सगळे आसात तेंकांय तेंच्यांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे कितें कामां आसा जाल्यार ती फाटाफाट तडी लावपा लागून बाब कॅप्टना कडेन येवन करून घेवपा जाता अशें ना की MLAच करतले आनी MLA शिवाय पर्याय ना MLA जायते भिसडयतात आतां म्हजें घर आमचे कॅप्टन बाबान सांगलां म्हजी घर स्कीम तेंच्यांनी काडले खरी पूण थोडी फॉर्मां MLA आपली घरा कडेन ऑफिसांत दवरतात आनी थोड्या भिसडयतात की आपली हितून ऑफिसां येयना जाल्यार ताका फॉर्म दिवं नाका अशें तशें थंय चालू आसा लोकां मदीं तें अशें जावपा जायना गव्हर्मेंट एक सगळ्यांत आसा जाल्यार सगळें जावपा जाय सो हांव मागतां आमच्या जनते कडेन तुमची कितें कामां आसल्यार ह्या ऑफिसां येवन करून घेवची तितलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा पयलें म्हटल्यार हांव कॅप्टनाक देव बरें करूंक म्हणटा की नीड ऑफ द आवर जी जाय आसलेले पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेले आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून
खंय तरी लोकांची कामां उरतात, आडकोन उरतात, नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता. खुबशे प्रॉब्लेम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफिस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात. खुबशे इश्यूज आसा, सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेले आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचोंक वयर सकयल जातात, खुबश्यो सायनीत मारिनात, लोकांक त्रास जाता. तुम्ही काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून असले खुबशे एलिगेशनां जाल्लेलीं आसा. ताका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो. आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी ह्या आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जाला तेजो यूज करून येता त्या असेंब्लीक इलेक्शनाक जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली. म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी, आनी खरेंच वॉयस ऑफ गोवा तुमकां डिफरन्सीस कळटले. जो MP त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा, जे भशेन असेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज असेंब्लीन पावयता आनी ताका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या. खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो MP, आनी आमकां प्राऊड फील जाता की आमी MPक आमच्या निवडून दिला. खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचे नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून ठेयल्ले आसा. दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन हांव मागतां असोच आसचो, ताका बरें तेच्या हेल्थ बरें आसचें, ताका आरोग्य वाडोवन दिवचें आनी अशेंच हेल्थी आसचो आमकां लागून आनी आमच्या गोंयकारां कडेन काम करपाक. देव बरें करूं. कॉंग्रॅच्युलेशन मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक. कॅप्टन सरान आज ऑफिस ओपन केला. फॉर एवरी सोसायटी पॉलिटिकल आनी गव्हर्नन्स इज रिक्वायर्ड. आनी जेन्ना लोक टुगेदर आसता तेन्ना लोकांक गायड करपाक, तांकां कंट्रोल करपाक गव्हर्नन्स जाय. आनी गव्हर्नन्स तेंच्या लिडरशीप इज रिक्वायर्ड. आनी वी हॅव अ लिडर वीथ क्वॉलिटीज एंड एथिक्स एंड व्हॅल्यूज. आनी कॅप्टन असलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरगांवाक आनी सावथ गोवाक आनी गोंया खातीर. इट्स पीपल आर एप्रिशिएटीव. आनी ज्या प्रमाणे तेची ते सेल्फलेसनेस आनी हॉनेस्टी आसा न्हू, इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर. आनी पीपल नोज जाल्यार आयज जे इट इज अ आवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटलें जाता. जाल्यार आमकां मुरगांवच्या लोकां खातीर गरज आसली. आमची लागली स्किमाचे जावं खंयची स्कीम आसूं, सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं, इवन टिकेट्साचे खुबशे आसतले. जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमी ते कलेक्ट करताले. मागीर आमी संजया कडेन दी, मागीर नाजाल्यार आमच्या हेचे कडेन दी आनी परत कलेक्ट करप. पूण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो. आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म, तुमची सायनी जावन मेळटले, तुमकां गायडन्स मेळटले, बाकीची फिलींग. देर आर वेरियस स्कीम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे. सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्याक खुबशे स्कीम्स आहा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स ते मुरगांवच्या लोकांक जातले. आनी आयज तुमी पळयल्यार ज्या प्रमाणे मुरगांव जावं आमच्या गोंयांत BJP एक लोकांक मिसगायड करता. आयज दादागिरी आनी धमकी दिवपाचें काम चल्लां. लोकांच्या घरा वचून लोकांच्या दारांचेर फोटे मारता, लोकांक धमकी दिता. इट इज व्हेरी बॅड हें जालां. आनी लोक भिलेले आसा. आनी लोकांक भितरल्यान जाल्यार की ह्या फावटी आमकां बदलाव जाय, चेंज जाय. आनी निसर्गाचो हें आसा की देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बदलाव चाहिए. जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावटी बदलाव जातलो. आनी आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तितली म्हणटा की सुरवात स्टार्ट फ्रॉम मुरगांव. जाल्यार ह्या फावटी मुरगांव पयलींची एक हिस्ट्री आसा. मुरगांव तालुक्यांतल्यान बाळगांवांतल्यान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट रिकॉर्ड काडल्या कितली वर्सांसून आसा. आनी तुमी एक पळया की मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमचो कालवा जाल्लो, शेगासन आहलो तेन्ना असली केन्ना लोकडें झगडी नाशिल्ली केन्ना. आनी इवन पोर्टर्सान सुद्दां आमी केन्ना इनवॉल्व जाताले. एम्प्लॉयमेंट हिंगा लोकांक मेळटालें. पूण आयज कितें परिस्थिती आहा, आयज BJPन आमदार येयले तेन्ना ते थंय वचपाक लागले आनी लोकांक जाय तशें मिसगायड करपाक लागले. तेंच्यान कोण बी इन्वायट करपाक आनी ताका प्रोत्साहन दिवपाचें कारण तेंच्यानी दिल्लें. आयज जर कोण नाका म्हणटा जाल्यार ते कोण फुडें सरना. सो दोगूय जाण थिंगासरले पयलींचे एक मेळोन काम करता ते आनी लोकांक मिसगायड करतात. जाल्यार आयज ते ऑफिसाचे एक विजन आनी एक काम आसा ते लोकांक बऱ्या भशेन लोकांच्या खातीरचेर काम जातलें. म्हणून आमी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मुरगांव तालुका दरम्यान आमच्या कॅप्टनाचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं करता. आनी लोकांक अपील करता की तुमी हांगासर येवन जाय ती तुमची सुविधा अवेल करची. थँक्यू. देव सगळ्यान पयलीं हांव कॅप्टन विरियाटो सगळे आमचे फोंडेकार आसा. म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विरियाटोचें आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें.
आता कॅप्टन म्हणटा पळय तसो एक मनीस फाटले इलेक्शन जे जिखले कॅप्टनान ते कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्ले. तुम्ही पळयलां आसतलें कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसरे सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विरियाटो पार्लमेंटान वचना जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपा वता तर आपूण एक कॅप्टन विरियाटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जे कितें प्रॉमीस केल्ले एश्युरन्स दिल्ले ते तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचे आनी कॅप्टन विरियाटोचे नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळे कार्यकर्त्या कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विरियाटो जितके आमी आदले MP पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट MP विथ अ डिफरन्स. खंय तरी त्याच्या मदीं वेगळेपण आसा की MP म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो. म्हणून कॅप्टन विरियाटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता. म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता. तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें. कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतली अशी आमकां खात्री आसा. परत एकदां कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट. मंचेर बसलेले काँग्रेसाचे फुडारी आनी काँग्रेसाचे वांगडी आयज खासदाराचे हे ऑफिस उद्घाटन जालां ती आमी काळजांतान परबी दिता आमचे खासदार बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. ही ऑफिसाची आमकां चड गरज आशिल्ली कित्याक ज्यो अडचणां आमकां आशिल्ल्यो त्यो आमच्या आतां डायरेक्ट खासदाराक दिवपाक शकता. आनी मागता आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक ज्यो तुमच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो तुमी हे ऑफिसांत हाडून दिवच्यो आनी त्यो सुटावे जातली. सगल्यांक तुमकां हे ऑफिस उद्घाटनाची परबी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.